हेलो नमस्कार एपिक फ्लेवर साक स्वागत। आज आमी दाल फ्राय कशी करच म्हणून पळया। हें एक नॉर्थ इंडियन डिश आनी तांणी ताका थोडे आमगेले दाळी ताय वरीची जाल्यार तांचे गरम मसालो पुरो घालतात। चपाती आनी वोटो लायक जाता। अर्द कपा तितले तरी दाळ घेयात ती आनी उदकांत लायक करून धुवन ताका वापस एक फ्रेश उदक घालून प्रेशर कुकरांत एक ना दोन विजिलांत ती शिजयाती। मागीर एक मिडियम सायजाचे पियाव घेया आनी कट करून दवरात साल काडून। मागीर एक टमाटो घेयात। टमाटो ऑप्शनल तुमी जावं जाल्यार मात घालयात। हांवें कच्चल करून दवरात। 3-4 लसूण आनी एक अर्द इंचा तितले आल्ल्या कुडको घेवन मदाडान दवरा। नावे तुमी अर्द टेबल स्पून तितले जिंजर गार्लिक पेस्ट घालयात। एक कायलीन तू 1 टेबल स्पून तेल घालून सानो उज्जार हून कराती। ताका अर्द चमचे तितले जीर घालात। जीर चिकेन जाता म्हणटना ताका धाडयले आल्ले आनी लसूण घालून मागीर पियावय घालाती आनी 1 मिनट ते लायक करून भाजयाती। तुमी टमाटो घालता जाल्यार टमाटो घालून चिके भाजया। एक अर्द टीस्पून तितले हळदी पिठी आनी अर्द व्हड टेबल स्पून तितले मिरसांगे पिठी दोनी घालून लायक करून मिक्स कराती। मागीर शिजयले दाळीन ते उदक सेपरेट करून दाळी मात्र ताका घालाती आनी मिक्स कराती। मागीर ताका एक अर्द व्हड चमचे तितले मीठ घाला। मीठ घालून लायक करून मिक्स करून एक लायक खतखत काडाती। ताका अर्द चमचे तितले गरम मसालो घाला। तें घालून मिक्स करून मागीर एक व्हड चिमटे तितले कसुरी मेथी क्रश करा थोडे आनी घालात आनी लायक करून मिक्स करून गॅस ऑफ करून तग दवरा आनी सिता वटकी चपाती वटकी सर्व करात। ट्राय करून पळया। थँक्यू।